उगडास तुझो काढून उपकार तुझो बावडूंक कृपा तुझी जोडूंक आयल्या मी चिंताडूंक तूं एकलो आमचो सोमी तूं एकलो आमचो धनी ही आमची तिरबातेणी आज करता उसारणी तूं एकलोच पुरो सोम्या तूं एकलोच पुरो तुजे वीण हे जिणे केरीच ना सोमिया ना तारो तूं आमचो आराम शेवट तुजे दैमात विशेव करो पातक्या पासून जीवस भेटो मोकळ सोयीस्तू करो. या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन मागया कियार क्रासा ताच्या जल्मा दिसाक खरगाम इस्तिता एरन मंतेरोच्या जल्मा दिसाक हे इस्तितात विवियन आनी अनिता मंतेरो फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी ब्रायन आनी एर्लिन डिसोजा USA आमी इस्तितात क्लॅरिस डिसोजा तशेंच अर्गामिसा पूजा चलन रुबी पायस किल्बर्ट मोंतेरो लिओ लाविटटेलिस रेनिटा मोंतेरो Santan Fernandez, Elton Fernandez, Charles Christine Bleshin and Kutam, Alfreda and Virraj Meneges, Alban Joyce Pereira, Dorothy J.J. Dias, Kristen Decona Madantiar, Jaden Javis, Jaren Arif Tyson, Jovita de Souza, Jovita de Souza, Perpetual Madisouza and Kutam, M. Lewis, Baptist Fernandez and Kutam, Stefania Rodriguez, Roslyn Lobo. तशेंच बऱ्या भलायके पासून डायना पॉल पीटर फेर्नांडीसाच्या बऱ्या भलायके पासून डायना फेर्नांडीस विशेष ते सवा पासून एमेल द सिक्वेरा बऱ्या भलायके पासून केस जॉनाच्या मिस्तेतात जॉयसलिन वाज मुंबई रिया मिनेजेसच्या बऱ्या भलायके पासून ते मिस्तेतात जॉयस लोबो तशेंच बऱ्या भलायके पासून रोनाल्ड पिरेरा जेसिंता रेबेलो आनी कुटाम विशेष ते सवा खातीर हे मिस्तेतात तशेंच बऱ्या भलायके पासून जॅनिस रोड्रिगस देवादेन उर्बन लोबोच्या आत्म्याक मिस्तेतात मीना आनी लविना देवादेन फ्रांसिस डिसोजा के मिस्तेतात ब्रायन आनी एर्लिन फ्रांसिस डिसोजाच्या आत्म्या मिस्तेतात ग्लॅडिस डिसोजा आनी कुटाम सेलिन तिच्या आत्म्याक मिस्तेता एलन पिंटो देवादेन सोफिया डिसोजाक मिस्तेता विवियन आनी अनिता मंतेरो हे सर्त सवा पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. पवित्र दादीच्या नावान मिसाचें बलिदान प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या समे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकातय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो देवान आमकां फोव केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक आमी अर्गां दिवया. जायतीं तेसावां विनवण्यो गरजो घेवन आमी आयल्या. जायत्या जाणांनी तांच्या तेसावां पासून आज आमचे लागीं मागोवंक सांगलां. तांच्या तेसावां पासून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मी प्रत्येक रितीन मागता. आज आमी जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेजाचें फेस्त आचरण करता. जेजूचें ल्हान फूल तिचें पितूर आमी पळयलां. तें पितूर सगळ्यांक आकर्शीत करता आनी तिच्या सांतीपणाचें जिवीत सगळ्यांक आकर्शीक ल्हानांक व्हडांक युवजनांक धर्मिकांक. कित्याक
संतेपनाच्या वाटेक एक सादी वाट, ल्हानशी वाट तिने आमकां दाखयल्या. जें कितें आमी करता हर एक संगती देवाच्या मोगान करचें, देवाच्या कुशे प्रमाणे करचें. आनी हीच वाट जेजूचें ल्हान फूल सांतेरेसान आमकां दाखयल्या. पूण जायते फावटी ही सादी वाट आमी जियोंक फाटीं सरल्या, देवाथावन आमी पयस केल्या. तर थोडो वेळ माऊन रवन सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणे, हांव पातकें सर्वदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच सांगवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देवमची काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थोये. देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा, आपणाचे किरकोळपण आनी सत्काय वळखून आपणाचेर न्हय बगार तुजेर सगळो विश्वास दवरतात त्या मनशाक तुज्या गोपान तूं माये मोगान घेताय. भगेवन तेरेसाक तुवें दाखयलेल्या कलतेकायेच्या आनी भुरगेपणाच्या वाटेर आमकांय चलून व्हर आनी अशें तुज्या सस्नेक सुखाच्या गोपांत आमकां पावय. हे आमी मागतांव
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्त वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एक पावना जे थाने रासवट सलयता ससनाच्या ससना. आमेन. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलयतलो आनी तिका अरण्यांत व्हरतलो आनी मोवाळायेन तिचे कडेन उलयतलो. ती तरणाटी आसली तेन्ना इजिप्तांतली तिका भायर सरली तेन्ना जशें ती म्हाका आयकतली तशें आतां ती म्हाका आयकतली. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो, प्रामाणीकपणान आनी न्याय नितीन, विश्वासी मोगान आनी काकुळतीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखून पावतली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Teimat atmomuso vishev geta. Deva teimat atmomuso vishev geta. Deva teiatmomuso vishev geta. Tache tamma muchira karyeta. देवात यत्मो मुसो विशेव घेता ताचे थांबा मुजी राखण येता. तोस मुझे खडप तोस मुझे तारण तोस मुझे कोटे आनी तोस मुझे रक्षण. तोस मुझे खडप तोस मुझे तारण तोस मुझे कोटे आनी तोस मुझे रक्षण. देवा तैमात आत्मो मुसो विशेव घेता. देवाची वाट राखता आत्मो मुसो तोस मुसो भरवसो आसरो मुसो. देवाची वाट राखता आत्मो मुसो तोस मुसो भरवसो आसरो मुसो. तोस मुझे खडप तोस मुझे तारण तोस मुझे कोटे आनी तोस मुझे रक्षण. तोस मुझे खडप तोस मुझे तारण तोस मुझे कोटे आनी तोस मुझे रक्षण. देवा तैमात आत्मो मुसो विशेव घेता. देवा तैमात आत्मो मुसो विशेव घेता. सर्वे स्पोराक जय जय जय. सर्वे स्पोराक जय. बापा सर्गाने प्रीतुमे छादनिया तुझी स्तुती करता. कित्याक नासाचे गुटलानाक तुवें उगडल्याय. सर्वे स्पोराक जय. सर्वे स्पोराक जय जय जय. सर्वे स्पोराक जय. सर्वे स्पोर तुमचे सोफे आसूं
तुमचे सोवे आसो. सामतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळार जेजू सरशी येवन विचारी लागले. सर्गींच्या राजान सगळावर निवडकोन तवळ जेजून एका ल्हाना भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मौन बदलून ल्हाना भुरग्या बरी जाल्ले करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे ना. जो कोण आपणाकच खालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हाना भुरग्याक म्हजें नवें घेता तो म्हाकाच घेता. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू बाळका थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस तेजें फेस्त आमी आचरण करता. तेचे विशीं थोड्यो संगती समजून घेवया. 1870 इसवेंत जानेरेच्या 2 तारखेर फ्रांसांत तिचो जल्म. तिचो बापूय लुईस मार्टीन आनी आवय जेरी गेलीन. 9 सना भुरग्यां पैकी तेरेस निमाणे. तेरेस ल्हानतावनूच एकदम चुरूक. फुलां म्हळ्यार तिका संतोश. फुलांच्या वडतांत रावचें म्हळ्यार तिका दादोसकाय. आनी ल्हानतावनूच मागण्यांत चड उर्बा. तिचें संवसारी जिवीत 24 वर्सां मात्र, 24 वर्सां मात्र, 15 वर्सां घरांत आनी 9 वर्सां भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंतांत. तर ती कशी सांतीन जावंक पावली? केवल 9 वर्सांनी सांतीन जाली गी? केवल 9 वर्सां मात्र न्ही, घरांतलीं ती 15 वर्सां तिच्या सांतीपणाच्या जिणेक एक गट बुन्याद जावंक पावली. देवबिरांचें जिवीत तिका तिच्या कुटुंबांतावनूच मेळ्ळें. मोग शिकाप कुटुंबांतावन जें कितें मेळूंक जाय तें सकड तिका तिच्या कुटुंबांतावन लाभलें. उतराणी आनी करण्यांनी आवय बापायन जोगती देख दिली. तिका तिदविलें जोगतें मार्गदर्शन तिका दिलें. आनी अशें ल्हानपणारच तें 4 वर्सां आसतनाच तिची आवय देवादीन जाली. आनी ह्या वेळार भयण पावलिनाक आपली आवय जावन, तशेंच मोरयेक आपली आवय जावन तेरेजान स्विकार केलें. आनी ती म्हणटा तिच्या जिवितांत ल्हानपणार म्हाका महत्वाचो दीस म्हळ्यार म्हज्या पयल्या कुंभाराचो दीस. म्हज्या मतीन उडास उरसो तसलो दीस म्हज्या जिवितांत ल्हानपणार पयल्या कुंभाराचो दीस म्हण स्पश्ट रितीन ती कळीत करता. तिच्या की पयलें 4 जाणां भयण्यो तिच्यो कोवेंतांत येदोळूच भरती जाल्ल्यान तेरेजांनी कोवेंतांत भरती जावंक उर्बा दाखयली. आनी बापाय सांगाता तें आर्च बिस्पा लागीं परवणगी घेवंक गेल्ल्या वेळार तिची वर्सां केवल 15 वर्सां त्या वेळार देखून ताका नियमा प्रमाणे परवणगी लाभोवंक ना. देखून तिणें हट सोडूंक ना. परत बापाय सांगाता रोमाक पाप साहेबाक मेळून, पापा साहेब लियाव 13व्याक मेळून परवणगी घेवन तेरेस कोवेंतांत भरती जाले. आनी 1889 इसवेच्या सप्टेंबर 8 तारखेर तेरेसान आपल्यो धार्मीक आंगवण्यो केल्यो. कोवेंतांत गेल्या उपरांत केवादीन टीबी म्हणल्या पिडेन ती वळवळूंक लागली. कशें ह्या वेळार कोरोनाक वखद नागी, त्या वेळार ह्या पिडेक टीबी पिडेक वखद नातलें. जायते कश्ट तिका कोवेंतांत भोगूंक मेळ्ळे. पूण सकड कश्ट, संकश्ट, दूख, निराशा, बेजाराय तिणें देवाक समर्पण दिली. आनी अकरेचे घडये तिच्या वडिलांनीन तिची आत्मीक कथा, जिणये कथा
बरोवंक सांगलें आनी तिणें बरयली आनी 1990 आनी 7 इसवेन सप्टेंबराच्या 20 आनी 7 तारखेर ती मरण पावली. मरता आसतना हातांत कुरीस घेवन तिणें सांगलेलीं उतरां ही, हे म्हज्या देवा, हांव तुजो, हांव केवल तुजो, तुजो हांव मस्त मोग करतां. आनी मरण पावल्या उपरांत थोड्याच वर्सांनी म्हणले बरी 1925 वर्सा मेच्या 17 तारखेर तिका सांतीन म्हूण पासारलें आनी तिका प्रस्तुत समाजीन प्रस्तुत संवसाराची व्हड सांतीन म्हूण आमी मानून घेता. ती एक मिस्तीक, कित्याक तिच्या जिणयेक आतां तावन आमकां स्पश्ट जाता. पवित्र सभेची ती दोतोर, तशेंच सान फ्रांसीस सावेरा भाशेन सर्व मिशनरीची पात्रोन म्हूण तिका आमी आपयता. ही तिची मोठवी जिणी. तर तिच्या सांतीपणाची वाट कसली आनी तिचे तावन आमी कितें शिकयत. तिणें शिकयलेली वाट सादी वाट, ल्हानशी वाट, सोंपी वाट ती कसली. सक्कड जें कितें आमी करता सकाळीं जावन सांज पर्यंत वा एक संगती देवाच्या मोगान करचें. ल्हान जावं व्हड जावं, कश्ट जावं संतोश जावं, जें कितेंय आमी करता तें सक्कड देवाच्या मोगान करचें. देखून ती सगळ्यांक आकर्शीक, ल्हाना भुरग्यांक, युवजनांक, व्हडांक, वडिलांक, धर्मिकांक तिचें जिवीत सगळ्यांक आकर्शीत करता. हेर सांता भरिणी कुर्साचो सांजो आमी पळयता. सांतीपणाची शेवट जोडी जैतर ताणें दाखयलेली वाट दोंगरा वयली वाट, हावेलाच्या सांतेरेसान दाखयलेली वाट आंतरीक रावळेराची वाट, पूण जेजूचे ल्हान फूल तेरेसान दाखयलेली ती वाट सादी वाट, सोंपी वाट, एकल्यांक पाळूंक जावचे तसली वाट तिणें आमकां दाखयलां. जें कितें आमी करता एक संगती देवाच्या मोगान करचें. आनी तिका पवित्र पुस्तकां जावन प्रेरण लाभलेली, प्रेरण जावंक पावलेली उतरां ही, ल्हाना भुरग्यां बरी सल्ल्या करीत तुमी सर्गा राजांत रिगचे नात. शेगुणाच्या जिविताक ल्हाना भुरग्यांची देख गरजेची. संपूर्ण रितीन कशें भुरगीं आवय बापायचेर ओंदून जियेतात, बरोवो सोदून जिवितात, त्याच मापान आमच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन देवाक समर्पण जियोवचें. तिणें ल्हान आसतना तिच्या आवय बापायक सांगलेलीं उतरां ही, तुमी मेल्यार कितलें बरें आसलें. म्हळ्यार तिका आवय बापाय गरज ना म्हूण न्हय, देवाच्या आसरपणांत रावचो संतोश कितलो उरतो म्हूण तिणें ल्हानपणारच समजून घेतलो. आनी कोवेंतांत भरती जाल्या उपरांत तिका दिल्ली जबाबदारी जावं पुरो झटचें पुसचें, पिडेस्तांची जतन करची वा सहा नोवीस मिस्त्रीस जावन तिणें दिल्ली ती सेवा, जें कितें तिका जबाबदारी दिली, ह्या 9 वर्सांनी तिणें देवाच्या मोगान सकड समर्पण दिलें. भाव भयणीनो, प्रस्तुत स्थितींत आमी पळोवया. आज क्लोज जावं पुरो कोण आमचे लागीं हांगासर येता आनी कोणाच्या घरा आमी भेट दिवंक येता. सबार वडिलांनी आवय बापायनी सांगचें उतर आसा, आमचीं भुरगीं आयकनात, आमचीं भुरगीं वांगड्या वाटेन गेल्यात, कितेंय सांगलां कितेंय सांगा तीं आयकनात, पाड संगतीक वायट संगतीक बली जाल्यात. तांचे पासत मागा, तांचे पासत मागण्यांत उडास दवरा म्हूण जायतीं वडिलां आमचे लागीं सांगतात. पूण हांगासर सूख कोणाची? भुरग्यांची न्हय, हांगासर सूख वडिलांची. उतराणी आनी करण्यांनी घरांत आमी आमच्या भुरग्याक देख दिवंक आमी सकोंक ना. शिकाप दिलां, पयशे दिले, जें कितें विचारलां तें सकट दिलां, पूण जें कितें गरजेचें तें आमी दिवंक ना. देवान तुमकां भुरगीं दिता आसतना ती जबाबदारी दिल्या. देवाचें काम तें व्हरत्या मोगान जबाबदारेन करूंक तुमकां ती जबाबदारी मेळ्ळ्या. देवाचो मोग भुरग्यांक ल्हानपणारच आमी शिकयल्यार मात तो उरता आनी तांच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा. बरो रूख केदाळे बरें फळ दिता. आनी आज तेरेजाच्या
आवय बापायक मार्टीन आनी चेले गेरिनाक सांत सांतेनी म्हूण पासारलां तर तांणी जियेल्ल्या त्या देखी बरीत जिणये खातीर तेरेसाक सांत म्हूण पासारलां ताचे सवें ताच्या आवय बापायक सांत सांतीन म्हूण पासार केला आनी तांच्या जेकी बरीत जिणये खातीर हो मान तांकां मेळ्ळा. तर आज हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना तिणें दाखयल्ली वाट आमी विसया. सादी वाट जें कितें आमी करता सकाळीं तावन सांज पर्यंत एक संगती देवाच्या मोगान आमी करया. आमच्याच कुटुंबा जिणयेचेर नदर घालया. मागणें सांगात पोवन तशेंच उतराणी आनी करण्यांनी कुटुंबांत आसल्या सांद्यांक जोगती देख दिवया आनी आमची कुटुंबां एकवटीत उरूंक देवबिरांची तिची सावन उरूंक प्रत्येक रितीन तसो जेजू क्रिस्त ह्या वेदीर उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें आसर जाता आसतना ती कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. मुळ्या व्हरता आमी ल्हान व्हड फुलां माली तूं व्हरता सो तुजी सांचेर कळा रंग रंगान सोबयताय जिवीक परमळान सोबोंग बोवार आमचो रोयलाय भुंयतळार जीवन आमचे त्या फुला सारके फांत्यार फुलोन सांजेर बावचे भेटयता ते उंड्या वायना सोवे फूल जावन सोबो तुज्या कुरोबा वयले जीवन आमचे त्या फुला सारके फांत्यार फुलोन सांजेर बावचे भेटयता ते उंड्या वायना सोवे फूल जावन सोबो तुज्या कुरोबा वयले. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे मन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सेवेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घे. भाऊ कनवळ्या बापा, कलतेकायेचे विश्वासाचे आनी मोगाचे सर मनशाच्या सोडवणे पासो तुका समर्पिल्लें भगेवन थेरेजाचें त्यागी जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हेंच तुजे सुगून आमच्या काळजांनी वाडय म्हूण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानान मनशाच्या सोडवणे पासो तुका आमी भेटयता हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर उखळे आनी सर्वथंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राजा खातीर आपल्या जेवेचे जोग भेटयलें त्या भक्तां पासून तुज्या वेचीत मोगाची मांडावळ आमी वाखनता आनी आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तो मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Provide
जय उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तुम पवित्र तुन सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परी जेवण दस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्यात तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatorio. Somia Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासोने पुनर्जीवन पणसो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वजिवीत असो उंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊ आणि तुझे सेवा करूं आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडानी रगत सिवतले आम्हा सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझे पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे येजकी वर्गां बराबर थिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्ता तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माई संगती सांजू जैतीचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू उतय पवित्रत्म्याच्या एक पावना सरपदवेदा हर बापा सरवंदनांनी फैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी संगता घाल. जेजून शिकयल्लें प्रार्थन संगता म्हणये. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमचे केलेल्या आमशिता तशी आमची पत्कां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस परास सर्वायटांतले आमकां निवार. देखुणये जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशें त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सरपातकांतलें सुटय
आनी सराकांतांतली वाटाय कित्याक स्वर्गी बलगी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे दिसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एक कोठान सांबाळ तुजी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवाय असो मागीर सुगुर्तू सांग एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक कापयल्ली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली अवतमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या अत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी अत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन मेळोंक लागलेता ही म्हजी कूड म्हजें काळीज तुका भोगूंक आशेता म्हजो आत्मो अत्रेकता तुका मेळोंक लागलेता ही म्हजी कूड म्हजें काळीज तुका भोगूंक आशेता तुज्या वेदी लागीं देवा गिरबुजांक लेगून मेळटा बिडार जो कोण तुज्या घरा सदां रावता मानता तुका ताची सेवा म्हजो आत्मो अत्रेकता तुका मेळोंक लागलेता ही म्हजी कूड म्हजें काळीज तुका भोगूंक आशेता म्हजो आत्मो अत्रेकता तुका मेळोंक लागलेता ही म्हजी कूड म्हजें काळीज तुका भोगूंक आशेता
प्रार्थुये. प्रत्येच्या बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणावरवी भगवंत थेरेजाच्या कळसा बरी आमचे कळसा तुझ्या आणि आमच्या भाऊ बहिणीच्या मोगाच्या उजान देसान देस सदेक पेटय आणि सगळ्या मनशांक तुझे आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिव आमच्या बेसा प्रमाणे वावरूंक नवे उमेद आमकां दी. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नफे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडुकार. नोवेनाच्या पयले थोड्यो कळोवण्यो. ऑक्टोबर 1 तारखेतावन आज मिसा नेक्स्ट 6 वरार 7:30 वरार आणि 10:30 वरार ताचे उपरांत 1 वरार आणि सांजेर 6 वरार. ऑक्टोबर म्हयन्यात बाळोक जेजू ह्या पुनशेतान कुमसारा कावन्सिलींग वांजेल रजर आसचें ना. सेंट मिलाग्रेस क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड हांच्या आश्रया KMC मनीफाल हेल्थ कार्ड करची प्रक्रिया ह्या मिसा उपरांत प्रारंभ जाता. गरजेवंतांनी आमच्या स्टॉलाच्या समकारसच्या कावंटराक भेट करची. प्रागाच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इस जावन तो येलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतान मनशांक तांच्या सर्गसांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. भाऊ भयणीनो बावार्थान आमी हांगासर आयल्या सबार तेसावां गोरसो विनवण्यो घेवन आयल्या बावार्थान जें कितें आमी हाडून आयल्या जेजू बाळका मुखार आमी दवरया. जो कोण बावार्थान मागता खंडीत सावन लाभता. साहित्य जनांनी तांचे बसत वागोवंक सांगलां. तांची तेसां हांगासर दिल्यान साहित्यांक हांगा येवंक सांगूंक ना. पूण प्रत्येक रितीन सो कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांच्या विशेष तेसावां पासून मागोवंक सांगलां. तेसावां बावार्थान मावनपणी जेजू बाळका मुखार दवरया. प्रत्येक रितीन पिडे वरवीं घरांनी आस्पत्र्यांनी कुस्टोंच्या वळवळच्या आमच्या भावा भयणी पासून मागया. सांगाता म्हणे ए भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी ज्या पितारान उगडापी केली आसता आनी तुजो दिव आसता. तुज्या पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दये नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या रास आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नामान मुरये कृपेन बोलयले सुमी तुजे सांगाता श्रेय भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मर्यादावाच्या माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदेंच येयलो. इकरा नामान मुरी आमी म्हणया. नामान मुरये कृपेन बोलयले सुमी तुजे सांगाता श्रेय भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मर्यादावाच्या माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नामान मुरये कृपेन बोलयले सुमी तुजे सांगाता श्रेय भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मर्यादावाच्या माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नामान मुरये कृपेन बोलयले सुमी तुजे सांगाता श्रेय भितर तूं सुदेव आनी स्तेवी फळ तुजे खुशीचें जेजू. भगवंती मर्यादावाच्या माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नामान मुरये कृपेन बोलयले सुमी तुजे सांगाता श्रेय भितर तूं सुदेव
आणि सेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माया मग बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बोलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माया मग बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बोलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माया मग बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बोलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माया मग बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बोलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माया मग बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बोलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माया मग बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बोलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माया मग बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन बोलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आणि सेविंग फॉर तुझे कुशीचे जेजू भगवती मरिया देवाची माया मग बापियां खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आली तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आली तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आली तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बळकाक मागणे सांगाता म्हणे ए अजा पंचा जेजू बळका आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुळतुची दिश्ट घाल म्हण तुझे मुखार पडून मागता जेतल्या बेरमतीन बरयले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काडमचे वयले सर कष्ट आनी निरासपण तुझे कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णच्या सदा सर्वदा आमेन. बळका जेजून आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व कुरपेदन्यांक माऊनपणी अर्गां दिवया. फाटल्या म्हयन्यांत सर कश्टांतले पिडेंतले आमकां राखून व्हेला. नवो म्हयनो आस्तावन आमी प्रारंभ करता. जें कितें आमी चिंतलां जें कितें येवजन केलां तें पंथाक पावूंक तशेंच जें कितें आमकां लाभलां ते सर संगते खातीर बळका जेजूक अर्गां दिवया. सांगाता म्हणया ए भोव उदार बाळोक जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडता केल्ल्या हेज्या व्हड्या उपकारा खातीर तुका बेठोवंक आयल्या. तुजी काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी आनी सांबाळणार. सांबाळणार. आमची जी सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुझ्या बाळपणात मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा सांग तुका बाळका जेजू आमेन. आशिर्वाद सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवेंची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. जेजूच्या ल्हान फुला लिझियाच्या तेरेजा सर्गाक सोंपी वाट दाखयलेल्या जोंडी मज सोलोक वाटे सर्गीच्या जेजूच्या ल्हान फुला गुपी सादे तुझे मोटवेचीने देवा पेल्याचे मोगाटाणे
वापून निस्वार्थ सेवेक हर एक देणे जागो दिलो नाय पुरा साणे जेजूच्या ल्हान फुला लिझियाच्या तेरेसा सर्गाक सोंपी वाट दाखयलेल्या जोंडी मजत चोलोक वाटे सर्गीच्या जेजूच्या ल्हान फुला मोगाळ पुत्रा सोवे औंक्वाल मरे आशीर्वाद आमकां भगवान कुर्साचे कृपेने वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.